आराडींतल्यान आमचो जो रूट आहलो फ्रॉम सुकूर चर्च टू कदंबा डेपो टू राष्ट्रोळी पॅड आमचो चॉपस्टीक आनी मागीर तुजो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काडून एग्जीट. आनी दुसरो आहलो तो ओ कोकेरो बंद फ्रॉम पेंजीम टू म्हापसा वयतलो जाल्यार फ्रॉम ओ कोकेरो यू हॅव टू टेक चोगम रोड देन फ्रीडम ट्री सांगोळडा जंक्शन एग्जीट टू द म्हापसा. सो वी हॅव डन इट फ्रॉम 10 to 1 o'clock. सो तितून भितर आराडी दॅट रूट वॉज व्हेरी क्लियर. फक्त आमकां एक बॉटल नॅक पॉयंट मेळटा दीस इज ओ कोकेरो जंक्शन आनी चॉपस्टीक. सो तेका लागून ट्राफीक जाम जालो ऑन चोगम रोड. सो वी आर सर्चिंग अल्टरनेट ऑप्शन फॉर दॅट. बट ट्राफीक मातसो खूब स्लो जालो बिकॉज ऑफ दॅट. फॉर 3 hours दीस 10 to 1 o'clock आमचो आसलो पळय ट्राफीक सारकोच आमचो स्लो जालो ऑन चोगम रोड. खंय पर्यंत पावयलो सर ट्राफीक? ट्राफीक फाटल्यान आमचो फ्रीडम ट्रीच्या सकयल पावलो. घुमर फ्रीडम ट्री त्याच्या सकयल पावलो. फॉर 3 hours वी हॅव डन दीस डेमो आनी दीस रोड वॉज क्लियर फ्रॉम मॅजेस्टीक. दॅट इज नॉट दॅट मच ऑफ ट्राफीक बिकॉज ह्या टायमाचेर हांगा हेवी फ्लो आसना. हेवी फ्लो फ्रॉम म्हापसा टू पणजे आसता. दीस लेन वील बी हेवी ड्युरींग पीक आवर्स इज 5 to 7. इवनिंग टायमाचेर पणजे टू म्हापसा मातसो तेजो चड आसता हेवी फ्लो. सकाळचो नो इवनिंग इवनिंग मॉर्निंग तुका पंजीम टू म्हापसा तितलो ट्राफीक आसना. मॉर्निंग ट्राफीक आसता फ्रॉम म्हापसा टू पेंजीम इज द हेवी सायड. सो इवनिंग वी हॅव टू सी डेमो. इवनिंग ह्या रुटाक कितें कंजेशन येता तें. फॉर एज ऑफ नाव इन द मॉर्निंग डेमो पंजीम टू म्हापसा वॉज नॉट दॅट कंजेशन पॉयंट इज ओ कोकेरो एन द चॉपस्टीक. सो तेका लागून हो जो चोगम रोड आसलो दॅट इज टोटल जाम. जंक्शन जाता तुमी ते सगळे नोट डावन केले? या द डेमो भितर जे आमकां डिफिकल्टीज कितें येता दॅट वी हॅव टेकन नोट ऑफ आनी वील सी. आनी केन्ना आसतले सर आतां हे सगळे? डेमो परत आमची मिटींग आसतली विथ द कलेक्टर सुपिरियर्स आनी वी वील हॅव अ मिटींग आनी हे सगळे पॉयंट डिस्कस जातले की खंयच्या ऑथॉरिटी कितें डिफिकल्टीज येयले. वॉट आय फेस द डिफिकल्टीज खंय स्टाफ जाय वॉट मेकॅनिझम वॉट वी वॉन्ट दॅट वील डिस्कस. सगळे हे बोवाळान पयलेले एम्ब्युलन्स सगळे शेअर जालेले ना एम्ब्युलन्साक आमी स्ट्रेट सोडल्यो. एम्ब्युलन्साक भितरल्यान घालूं ना. वाट आशिल्ली ती तुमी एम्ब्युलन्स फॉर द एम्ब्युलन्स एंड फॉर द एमर्जन्सी व्हेकल्स आमी खंयच स्टॉप करूं ना. जे आराडी जंक्शन आसा पळय जंय ब्लॉक केल्लो थंय टेम्पररी पॅसेज दवरली. फ्रॉम दॅट पॅसेज एम्ब्युलन्स पास जाली. तुमी हांगाय पयले आसतले 3-4 एम्ब्युलन्सीस ज्यो डायरेक्ट गेल्या त्यो खंयच्याच इंटरनल रुटांतल्यान वचूं ना. फॉर एमर्जन्सी सर्विसीस आनी एमर्जन्सी सिच्युएशन त्या सिच्युएशनाक ओपन आशिल्लो. हांवेंच म्हाका दिसता 10 एम्ब्युलन्सीस हांवेंच धाडल्या वेन आय वॉज देर आराडी जंक्शन. सो एम्ब्युलन्स शिरकूं ना एकच कित्याक आराडी जंक्शन जें आशिल्लें की थंय ब्लॉकूच जावना. दॅट लेन वॉज व्हेरी क्लियर. जो नॅशनल हायवे आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी क्लियर. थंय एम्ब्युलन्स शिरकूंकूच ना. भितर इंटरनल रोडाक ट्राफीक वॉज मुवींग बट स्लो मुवींग. खंयच स्ट्रक नाशिल्लो.